मुझे नाव फादर इसिडोर डे सिल्वा, एक कार्मेलिता फ्राद, गांवान मंगळूरचो. म्हाका प्राय 75 इयर्स जालीं आनी हांवें म्हज्या जिवनांतच पयले फावटी हे फावटी मत दिवचो, वोट दिवचो. हांव सुमार वर्सां सावन गांवांत भायर आशिल्लो. तशें जावन म्हाका इंडियांत पॉलिटिकल वोट दिवंक साद्य जावंक ना. आनी थोड्या गांवांनी आमकां वचून आमचो मत एका एम्बसींत या कॉन्सुलेटांत दिवंक साध्य आसा. पूण हे फावटी हांव आतां गांवांत आयिल्ल्या वरवीं पयले फावटी हांवें मतदारांच्या लिस्टींत म्हजें नांव सोदून काडलें आनी म्हजें नांव थंयच बरोवंक गेलें. आनी आतां ह्या दिसांनी म्हजो मतदारांची ID मेळोवंक ट्राय केलें. सुमार कश्ट पडले. हांवें पयले फावटी मत दिवचो जाल्यार पूण मत दिवचो आमचो हक्क. त्या देखून इल्ले कश्ट पडले जाल्यार काल वचून हांवें म्हजी ID काडून घेवन हाडून आयलो. आनी आतां आमी पळोवचें जाल्यार आमकां कितेंय आमची बदलावण करीत जाल्यार आमच्या राजकियांत आनी कितें करीत जाल्यार आमच्या वोटा मुखांच तें करूंक साध्य आसा. नाजाल्यार आमी हेरांनी कितें डिसायड करता तेंच पाळी जाय पडटा. मत दिवचें आमचें हक्क. देखून तुमकां समेस्तांक आपयता तुमी त्या दिसा मे 12 तारखेर वोट दिवच्या दिसा घरांत रावच्या बदलाक सक्टांनी वचून वोट दिताय म्हणून तुमचे कडेन मागता.